आनी एक प्रोसिजर आसता म्हण जाणा मरे प्रत्येक गोष्ट बाबा हें अशी जावपाक जाय आतांच्यान तांचे फेब्रुवारी साकून हें लागपाक जाय तांचे 2017तल्यान पयलीं जे पळय जालां तें हें लागपाक जाय सगळें वचून पळयात एकावंटंटा म्हऱ्यात कितें आसता तें फायलीन विचार करनासतनाच वगीच राव पुबाय काय शो करून दाखयता तुमी तांची सॅलरीज हे सायन करता आसतना ही ब्रॉट इट टू माय नोटीस की तांचे 13% जे पळय सी वॉट हॅपन्स इज दे आर गेटिंग 500 रुपीज 500 their employee share is 12.5% and 13% the employer is supposed to continue but since it was governmentacho circular आशिल्लो की up to 500 म्हणून it was interpreted in a way की ते सगळे एम्प्लॉयर्स जे पण कॉन्ट्रिब्युशन आसा ते धरून इट इज 500 रुपीज लेटर ऑन या द रेस्ट इज द स्टॅट्युटरी ऑब्लिगेशन जेन्ना पळय चीफ ऑफिसर म्हणपा लागलो हें म्हणपा लागलो अशें बरोबर न्ही इट शूड बी 13% अबाव दॅट 500 रुपीज म्हणटकीर ते हें एक म्हयनोभराची गजाल अबावट अ मंथ बॅक सो इमिजिएटली वी स्टार्टेड आवर प्रोसेस इमिजिएटली आमी तांकां सांगलें की 13% आमी एक्स्ट्रा दिवपाक जाय म्हणून प्रॉबब्ली एज थिंग्स गेट लीक्ड फ्रॉम दीस ऑफिस कोणाक तरी हे जे पळय सेल्फ प्रोक्लेम लिडर्स असतात तांकां तें कळ्ळें की हें चालू आसा प्रोसेस आनी आमी ताचो कांयच बोवाळ करूं नाशिल्लो वर्कर्सांक सुद्दां ताचें खबर नाशिल्लें डिमांड तांचे कडच्यानूय नाशिल्लो सडनली वन फायन डे इन द मॉर्निंग आय गेट अ कॉल एट होम की वर्कर्स सगळे एजिटेशन करून म्हणल्यार गॅरेजीक आयल्यात हांव सकाळ फुडें 8 थंय पावलें आय अड्रेस देम एन आय टोल्ड देम आमचे एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसराक थंय आपयलें हेळेकराक आनीक ताणें आश्वासन दिलें की आमी इमिजिएटली ते कॉरिजेंडमाचो प्रोसेस चालू आसा कॉरिजेंडम आमी काडटात एज फार एज करेक्शन आनी ते जे पळय ते एरियर्स तांकां जे पळय डिफरन्स जाल्ले कोणाचे प्रत्येकाची इफेक्टिविटी प्रमाणे दोज एरियर्स वील बी वर्कड आउट सो दोज दॅट ऑल्सो वील बी वर्कड आउट आनी I told them the corrigendum आमी immediately काडटात so from this month you all will get as far as the backlog is concerned I said I will discuss with the chief officer and the administrative officer because it's a revenue matter तांची सॅलरीज हे सायन करता आसतना ही ब्रॉट इट टू माय नोटीस की तांचे 13% जे पळय सी वॉट हॅपन्स इज दे आर गेटिंग 500 रुपीज 500 their employee share is 12.5% and 13% the employer is supposed to continue but since it was governmentacho circular आशिल्लो की up to 500 म्हणून it was interpreted in a way की ते सगळे एम्प्लॉयर्स जे पण कॉन्ट्रिब्युशन आसा ते धरून इट इज 500 रुपीज लेटर ऑन या द रेस्ट इज द स्टॅट्युटरी ऑब्लिगेशन जेन्ना पळय चीफ ऑफिसर म्हणपा लागलो हें म्हणपा लागलो अशें बरोबर न्ही इट शूड बी 13% अबाव दॅट 500 रुपीज म्हणटकीर ते हें एक म्हयनोभराची गजाल अबावट अ मंथ बॅक सो इमिजिएटली वी स्टार्टेड आवर प्रोसेस इमिजिएटली आमी तांकां सांगलें की 13% आमी एक्स्ट्रा दिवपाक जाय म्हणून प्रॉबब्ली एज थिंग्स गेट लीक्ड फ्रॉम दीस ऑफिस कोणाक तरी हे जे पळय सेल्फ प्रोक्लेम लिडर्स असतात तांकां तें कळ्ळें की हें चालू आसा प्रोसेस आनी आमी ताचो कांयच बोवाळ करूं नाशिल्लो वर्कर्सांक सुद्दां ताचें खबर नाशिल्लें डिमांड तांचे कडच्यानूय नाशिल्लो सडनली वन फायन डे इन द मॉर्निंग आय गेट अ कॉल एट होम की वर्कर्स सगळे एजिटेशन करून म्हणल्यार गॅरेजीक आयल्यात हांव सकाळ फुडें 8 थंय पावलें आय अड्रेस देम एन आय टोल्ड देम आमचे एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसराक थंय आपयलें हेळेकराक आनीक ताणें आश्वासन दिलें की आमी इमिजिएटली ते कॉरिजेंडमाचो प्रोसेस चालू आसा कॉरिजेंडम आमी काडटात एज फार एज करेक्शन आनी ते जे पळय ते एरियर्स तांकां जे पळय डिफरन्स जाल्ले कोणाचे प्रत्येकाची इफेक्टिविटी प्रमाणे दोज एरियर्स वील बी वर्कड आउट सो दोज दॅट ऑल्सो वील बी वर्कड आउट आनी I told them the corrigendum आमी immediately काडटात so from this month you all will get as far as the backlog is concerned I said I will discuss with the chief officer and the administrative officer because it's a revenue matter जी डिस्क्रिपन्सी अथवा खंयची मिस्टेक जर ते जाल्ले आसत तेजी करेक्शन करपाक ते केन्नाच्यान फाटीपसून वचूंक जाय त्या प्रत्येकाच्या बाबतींत पळोवचें पडटलें सो इट इज नॉट आज जालें घातल्या कायलीन आनी रोखडे आयले अशें न्हय तें मॅटर फाल्यां तुमचेच हितून तुमकां कोणाक अंडर पेमेंट जावपाक येना कोणाक शॉर्ट पेमेंट जावपाक येना कोणाचे पयशे कोणाक एक्सेस पेमेंट जावंक जायना ही कॅर आमी घेवची पडटा फाल्यां कितें जालें जाल्यार आमी रिस्पॉन्सिबल जाता ताका